प्रितीच्या बाबणेनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 9 वोड 44 ते 50 पर्यंत 46 to 50. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. आपणा मदें कोण व्हड जायत ते विशीं तांचे भितर एक वाड उप्रासलो. पूण तांच्या मनान गळटाली ती चिंतना पळोवन जेजून एका भुरग्याक घेतलो आनी ताका आपले कुशीक दवरून तांकां म्हणलें, जी कोण ह्या भुरग्याक म्हज्या नांवान घेतात ती म्हाका घेतात आनी म्हाका घेतात ती म्हाका धाडला ताका घेतात. कित्याक तुम्हा समजता मदें जो कोण अदीक ल्हान तोच सगल्या परस व्हड. तुमचेर आड न्हय ती तुमची बागा आसात. जुवांवान तोंड घालून म्हणलें, गुरुजी, आमच्या सांगातीत तुजो पाटलाव करिनासलेल्या कोण एकल्याक तुज्या नांवान देंवचार काडटा आसतना आमी देखलो आनी ताका आमी मोना केलो. आनी जेजून ताका म्हणलें, ताका मोना करिनाकात, कित्याक तुमचेर आड ना ती तुमच्या बागा आसात. प्रितीच्या बाबणेनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी वाचता की सगल्याहून व्हड कोण हाचे वयर जेजू आपल्या शिसांक शिकवण दिता. पूण आयचें शिवर्तमान सजमप आसत, आमकां ही सजमणी मेळचे पासत, ताचे पयलीं जेजू कितें म्हणटालो शिसांक आयकात बरे भाशेन. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी आमकां कसल्या उतराची सजमणी मेळना, आमी ताच्या पयलीं कितें घडलें तें आमी वाचूंक जाय. आनी ताचे घडलीं कितें घडटा, जेजू आपल्या शिसांक सांगता, तो म्हणटा, चोत्रायन तुमी म्हजीं उतरां मनान दवरात. मनशांचो पूत मनशा हातान पडचो आसा, पूण तो मोडटलो, पूण तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जातलो. आनी भाव भयणीनो, हीं जीं उतरां जेजू आपल्या शिसांक सांगतालो ती ताका लिपून उरलेलीं, ताका ती सजमणी मेळोंक नासली. आनी आतां ते वाटेर वेतात आनी जेजू तांचे बरोबर आसा आनी ते आपल्या मदें जेजू आयकता, आपल्या मदें ही भासाभास करतात, कोण व्हडलो. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू तांकां सांगता की खरे भाशेन तो मरपाचो आसा, तो आतां ताचे दीस थोडे उरल्यात आनी तो तांचो गुरुजी. आनी आतां सगळी शिकवण आयकोन जेजूची, सगळें देवाचें उतर आयकोन हांसूनय हे शीस ह्यो खबरो करतात कोण व्हडलो म्हणून, सगळ्याहून तांच्याहून कोण व्हड म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू हें आयकता रस्त्यार, तांकां कांय म्हणना, तो आयकता हांचे मदें भासाभास कितें चलता ती. आनी तो कितें करता, जेन्ना तो घरा कडेन येता, तो एका ल्हान भुरग्याक घेवन ताका पयलें विचारता, तुमी कितें उलयताले. तो जाणा आहलो कितें उलयताले ते, कोण व्हड म्हणून तो. आनी तेन्ना जेजू एका ल्हान भुरग्याक घेता आनी ताका म्हणटा, तुमी ह्या ल्हान भुरग्या भाशेन जायनात जाल्यार, तुमी ल्हान भुरग्या भाशेन तुमचें चिंतप, तुमचो भावार्थ, तुमी जी शिकवण हांव तुमकां दिता तें तुमी शिकवण घेनासतना रावत जाल्यार केन्नाच तुमी सर्गीच्या राज्यान भितर सरचे ना. भाव भयणीनो, आयज जेजू ही शिकवण आपल्या शिसांक, कोण व्हड हा आनी कोण ल्हान हा आनी कोण ह्या आपल्या राज्यान खरेंच व्हडलो म्हणून तो शिकवण दिवच्याक कित्याक ह्या ल्हान भुरग्याक घेता. भाव भयणीनो, आमी जाणो जी ल्हान भुरगीं आसात, 3 वर्सांची, 5 वर्सांची, 10 वर्सांची, ती सदांच आपल्या पाय माय कडेन जेवणाक, खाणाक आनी कितें करपाक ती सदांच आपल्या पाय माय कडेन पडटा, ताका कांय करूंक जायना. आनी जेन्ना एका ल्हान भुरग्याक आमी कितें सांगत जाल्यार ल्हान भुरगीं आयकतात. वय, केन्ना ती मातशी मस्ती करतात, पूण सदांच भुरगीं आयकतात. तांचें चिंतप एकदम कितें म्हणटा खालतें आसता. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ल्हानथान व्हड जाता, आतां आमचें चिंतप येता, आतां आमकां ती घुमण येता आमच्या भितर,
आतां आमचे भितर आमी सगमता की आमकां आमकां सगळें आमच्यान करूंक जाता, आमच्या हातांनी, आमच्या मनांनी, आमच्या पांयांनी आमकां सगळें आमकां ही शक्ती आहा आनी देखून आमचो हो जो भरवंसो आमची आमचो म्हणटात ते भाशेन भावार्थ जो जेजूचेर आसलो, जो भुरग्यांचो आपल्या पांय मायचेर आसता, तो भावार्थ आमचो कमी देवाचेर जाता आनी आमचो भावार्थ आमच्या कोन्याचेर आमी कितें करता ते वाडत जाता. आनी भाव भयणीनो, देखून आयज जेजू म्हणटा आमी ह्या ल्हान भुरग्या भाशेन जावंक जाय, आमी खालती रावंक जाय. आनी जीं खालती रावतात म्हणजे कितें, जी तांचो आख्खें जिवीत देवाच्या उतराचेर ती पातयेतात, देवाच्या उतराचेर आपलो भावार्थ दवरतात, जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरतात, ती खरेंच खालती. कित्याक ती जाणो की जेन्ना ती सगळें आपलें जिवीत देवाचेर दवरतात, देवाच्या उतराचेर दवरतात, त्यो सदांच आपल्या उतराक विश्वासी आनी सदांच त्या उतरा प्रमाणे जेन्ना आमी चलता, आमकां भावार्थ उरी सगळें मेळटा. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज जेजू म्हणटा आमी ल्हान भुरग्या भाशेन जायना जाल्यार, ल्हान भुरग्या भाशेन जावना म्हणजे आमी ल्हान भुरग्या भाशेन मस्ती करपाची न्ही, पूण ल्हान भुरग्या भाशेन चिंतप आमचें आसत जाल्यार, आमचो भावार्थ आमचे सगळो भरवंसो देवाचेर ताच्या उतराचेर आसत जाल्यार तेन्नाच की आमी खरेंच खालती जाता. आनी जेन्ना आमी खालती जाता भाव भयणीनो, तेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा. देवाचें उतर पाळल्या उपरांत आमी खरेंच जेजूच्या राज्यान व्हड जाता. आमी ह्या संवसारान व्हड जावंक सोदता. आमी आमच्या शिकोन, आमच्या पोजिसां मेळोन, आमचें नांव आमकां गाजता आनी देखून आमची जें खालतेपण आसता तें ल्हान भुरग्या भाशेन तें आमी पयस जाता. आनी आमचे भितर आतां ही प्रायड म्हणटा ती घमंडी जी आमची भितर आसा ती फुडें सरता आनी आमी खरेंच देवा कडसून पयस जाता. आमी आमच्या उतरांचेर, आमच्याच कोन्याचेर आमी भावार्थ दवरता आनी आतां आमी खरेंच हें व्हडपण जें आसा आमकां देवाच्या राज्यान तें आमचें पयस जाता आनी आमचें व्हडपण फकत ह्या संवसाराचेर जाता. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी खरेंच नियाळ करुया, खरेंच आमी खालती रावुया आमच्या देवा कडेन. आमचें व्हडपण जें आसा फकत व्हडपण जेजूच्या फुड्यान, देवाच्या फुड्यान जावंक शकता आनी तें व्हडपण आमकां सदांच जेजूच्या राज्यान आमचो बरे भाशेन आमचो बेस जावपाक, आमचो वालोर आमकां मेळपाक आनी खरेंच आमी देवाचें काम फुडें करपाक आनी तेचें जेजूचें राज ह्या संवसारान फुडें सरपाक आमी तेन्ना आमच्यान वावरूंक जाता. कित्याक खरेंच देव आमचे कडेन विश्वासी आसतलो आनी खरेंच ताच्या उतरा प्रमाणे पवित्र आत्म्या उदेशीं आमी खूब वस्तू करूंक पावतले. दुसऱ्यांक ह्या राज्यान भितर सरपाक आमंत्रण दिवपाक आमी वावुरतले. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना हो नवो सुमार कोमें जाता, आमी हें आमच्या मनान दवरुया, ह्या देवाच्या उतरान आमी रिगून रावुया, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत चलुया आनी खरेंच ही खालती रावन देवाचेर विश्वास दवरून आमचें जिवीत चलून दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयज तान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडून जेजूची कृपा, आमच्या सोडींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमकां सगल्यांक हांव